लाईट होत बरं हा मी घालू लाईट. Hi friends, good afternoon and welcome back to my channel. So friends, आयज न्हू 23 डिसेंबर ओके. आणि आयच्यान मॉर्निंग म्हणटा पळय तो दीस म्हजो सामको बिजी सामको उठलेले आसा. सकाळीं उठून बाबाक स्कॉलाक पावयलो बी. ताजे उपरांत म्हाका एक ऑर्डर आसली मोलाची ओके, दॅट इज प्रॉन्स मोल. सो ती पॅक करूंक जाय म्हाका. आनी काल म्हणटू हांवें प्रॉन्स मोल, मागीर बॉम्बे डाक दॅट इज बोंबील, ताची मोल, मागीर मॅक्रल्स, बांगड्याचो पारा बी करपाचो आसलो. सो ते सगळे काल करून काडले. सो काल बिजी, पोरूय बिजी, आयजूय बिजी, सामकी शेड्यूल म्हणटा पळय सामको बिजी वयता ह्या दिसांनी ओके. सो सकाळीं मॉर्निंग उठलें, बाबाक स्कॉलाक ड्रॉप केलो आनी ताचे उपरांत हांवें बाजारांत गेलें. म्हाका स्विट्स बाय करपाक जाय आसल्यो. सो त्यो बाय बी केल्यो. मागीर बाबाक सूट आनी बाय करपाक जाय हेका आमच्या मिसाक क्रिसमसाक आनी न्यू इयराक. सो ताका सूट्स बाय केली. आनी ताचे उपरांत म्हाका सिक्रेट सांताक गिफ्ट घेवपाक जाय आसलो, तोय बी गेलो. मागीर म्हाका एक जॅकेट घेयलें बेश्टें कोटी. आनी मागीर हांवें बँगल्स घायल्या. ही बँगल्स घायल्या ओके, रेड बँगल. थोडे शूट केला. ते स्टार्टींग ऑफ द ब्लॉग तुमी पळयलां आसतलें. हांव खंय कितें घेवपाक गेल्लें पळय तेन्ना थोडे क्लिप्स काडल्या. आनी एक डायनिंग टेबलाक हांवें क्लॉथ बाय केला ओके. प्रिंट आहा ताका क्रिसमस फ्लावर्स आनी कितें तरी प्रिंट आहा ओके, तो एक बाय केलो. आनी ताच्या उपरांत मागीर हेका आमच्या ऑल्टराक भायर खुर्साक बी फ्लावर्स बी जाय ती बी सगळे हाडले हांवें ओके. तोरी आनीक उरला बारीक वस्तू हाडपाच्यो, त्यो म्हणटा मागीर इवनिंग टायम हाडटले. आनी आंतोनीचो सूट उरला हाडपाचो. ताका एनिवर्सरीक गिफ्ट दिल्लो सूट, दॅट इज क्रिसमस आनी न्यू इयराक सूट दिल्लो ताका हें गिफ्ट ओके. सो तो हाडूंक ना. एक्चुअली तो 12थार दी सांगलेलो, बट 12थार बी आमी हाडूंक ना बिकॉज काम चलतलें घराचें. मागीर तो डस्टान बी डट्टी जातलो बी म्हणून हांवें हाडूंक नासलो. सो आयज कलेक्ट करूंक वयतलो ओके. सो ते म्हणटू तो हाडटलो ओके. सो हे भाशेन आमची बोबान तयारी चलता क्रिसमसाची. आनी म्हजे ड्रेसीस म्हणटू म्हजी भयण हाडटिली कलेक्ट करून. पोरां ट्रायलीक केल्ले ड्रेसाचे. सो आयज ती फायनलायज करून ड्रेस दितली. मातशें ऑल्ट्रेशन उरलेले ड्रेसाचे. सो ती आयज दिता सांगला तिणी. ते म्हणटू भयण हाडटिली ओके. सो हे भाशेन आमची तयारी चलता. आनी घरची कामां म्हणटू सगळीं जाल्या ओके. डेकोरेशनाची बी सगळें जालें ओके. आउटफिट्स बी सगळे रेडी. आनी येताना 2 स्टार्सूय हाडले आमी वायट ओके. सो ती हाडली बी. आनी आतां 12:45 जाली. एक्चुली म्हजो 1 o'clock अपॉयंटमेंट आहा. मागीर तेणें म्हाका कॉल करून सांगलें की 12:30 यो म्हणून ओ 12:40. बट म्हाका हिंगासर 12:45 जाली कित्याक हांव म्हजी ऑर्डर पॅक करी मोलीची बीन आनी ओके. सो आतां हांव वयता आयशा कडेन ओके, दॅट इज आली नेल्स एंड आर्ट. सो थिंगासर वयता म्हजे नेल्स करपाक, नेल्स फेशियल आनी आयब्रावज करपाक वयता. आनी पळय पेडिगर केलो जाल्यार आनी वॅक्सिंग ओके. सो थिंगासर पळय थोडेशे गेलेले शूट करता नेल्स करतना बी आनी तुमचेशी शेअर करता ओके. सदां फटाफट हांव वयता थिंगासर कित्याक ऑलमोस्ट म्हाका लेट जाली. हांव सदांच लेट अपॉयंटमेंट दिता एक टायमार आनी हांव वयता लेट सदांच. सो ते म्हाका आतां कॉल करचे पयलीं म्हाका ते दिशेन पावंक जाय ओके. सो फटाफट वयता. मागीर भयणीचो अपॉयंटमेंट आहा म्हज्या फाटल्यान ताका नेल्स करपाक. सो ते येतले ओके. सो भयणी वयचे पयलीं हांव वयता. ती आतां सद्या पेन्जीम गेली आहा तेंचो ड्रेस कलेक्ट करपाक. सो ते बायला बाय थिंगा येतले खंय. सो भयणी वयचे पयलीं हांव वयता आतां फटाफट. आतां तुमकां आयशा कडेन वचून मेळटा.
आतां मेवता तुमकां ओके. आनी आतां जाल्यार रातची 12:15 ओके. आनी पळय आतां जस्ट फ्री जाला हांव. ओडो तुमकां सांगलेलें पळय की हांव नेल्स करपाक वयता म्हूण. सो येस हांव नेल्स करून येयलें. हे पळय केले हांवें नेल्स ओके. ओडो येयल्लें हांव अरावंड 6:30 तरी घरा कडेन पावल्या. नेल्स केले, मागीर आयब्रोज केले, मागीर फेशियल केलो, वॅक्सिंग केलें हेर्स लेग्स, मागीर पेडिक्युअर केलें. आनी ताच्या उपरांत मागीर घरा कडेन येयलें. टायर्डूय जालें मातशें तिका बसून सामकें. आनी आयज म्हजो दाडा येयल्लो वाज करपाक ओके. सो तेन्ना न्ही शूट करपाक म्हाका मेळोंक ना बिकॉज हांव पावता म्हणल्यार जाली सांज ओके. सो रातचें कितें शूट करता लायट आहा भायल्यान बट हांवें शूट करूंक ना. सो तुमकां फाल्यां दाखयता ओके. मॉर्निंग टायम दाखयता कशें वाज कितें केल्या बीन पळय तें ओके. सो दाडन ऑलमोस्ट जाल्या. आय थिंक अरावंड 15 to 20 उरल्या करपाचे कित्याक एमटी वाज नासलें म्हूण तें उरलें एक्चुली. नाजाल्यार तेय बीन कंप्लीट जाता आसलें. सो ते फाल्यां हांव बाबा इस्कॉलाक पावयता आनी भायल्या भायर बाजारान वचून बाय करून घेवन येता. सो फाल्यां मॉर्निंग दाडा येतलो उरलें तें कंप्लीट करपाक ओके. आनी दुसरें म्हटल्यार आयचो दीस सामको बिजी गेलो. सकाळीं हांव बाजारान गेल्लें थोडे स्विट्स बी बाय करपाक आनी मागीर इवनींग टायम म्हणून तूं पार्लरान गेल्लें न्हू. सो ताका लागून ओके. सो येस ऑलमोस्ट रेडी एंड सेट फॉर क्रिसमस. आनी फाल्यां हांव विडियो शूट करतलें घरा कडेन जितलें डेकोरेशन केलां पळय तेजे वयर हांव एक विडियो करतलें ओके. डेकोरेशन प्लस सगलें कशें कितें अपग्रेड केल्लें बीन फाटल्या दिसांनी काम बी चलतलें घरा कडच्यान पळय तें सगलो हांव तो एक विडियो फाल्यां शूट करतलें. सो तो विडियो मिस करनाका. हांव तो विडियो शूट करतलें आनी मे बी ऑन 25th or 26th तो अपलोड करतलें हांव विडियो ओके. तो जस्ट म्हाका थोडेशें गिफ्ट पॅक करपाक जाल्लें सिक्रेट सांताचे ओके. सो ते पॅक करून काडले कित्याक आमी भयणी सगल्यो एवरी इयर क्रायस्ट चायल्ड घालता ओके. दॅट इज सिक्रेट सांता. सो एवरी इयर आमी आमचे गिफ्ट्स एक्सचेंज करता भयणी प्लस आंतोनियो आतां एड जाला आनी आमी थोडी फ्रेंड्स येतात ओके. सो सगळे आमी मेळून एक ग्रूप करतात आनी आमी सिक्रेट सांता घालतात ओके. सो तुमी भयणीचो बर्थडे जाल्लो पळय 2 नोव्हेंबर तेन्ना पयलो आसा आमी चिट्स घायल्ल्यो ओके. सो तातूंत आमी गिफ्ट दवरपाक जाय न्हू. 25th मागीर मिड नायट आमी मीस काबार जाल्या उपरांत येवपाचें आनी आपणाचो गिफ्ट आपणें व्हरपाचो ओके. सो आतां पळय जस्ट गिफ्ट पॅक केला आनी दवरला कित्याक फाल्यां मिसाक वचपाचो बाबा जातालो आनी तो गिफ्ट पॅक करपाक म्हाका मेळचो ना. सो ताका लागून आतां पळय पॅक करून दवरला. आनी आयज बाबाय बी बेगीन न्हिदोंक गेला. सो गिफ्ट बी पॅक करून काडलें हांवें ऑलरेडी एंड सेट म्हणटा पळय ते भाशेन. सो गिफ्ट बी जालो पॅक करून आत्तां जस्ट आनी म्हाका येता न्हीद. टायर्ड जाला आयज ओके. सो ताजे पयलीं हांवें म्हटलें आयच्या ब्लॉगाचा एंडींग घेतलें म्हणजे तुमकां सांगतलें म्हूण. सो येस आतां हांव वयता न्हिदपाक कित्याक मॉर्निंग उठपाक जाय म्हाका. बाबाक स्कॉल आहा फाल्यां. एक्चुली स्कॉल म्हळ्यार स्कॉल ना ताका बट ताच्या स्कॉलान कॅम्प चलता ह्या दिसांनी. टिचरी बी तांकां कितें कितें करून दितात ओके. तांकां म्हणटा करपाक येवचें ना कित्याक ते धाकटे न्हू. सो टिचरी करतात आनी तांकां दितात. ताका लागून म्हाका सकाळीं बेगीन उठोवंक जाय आनी आतां वयता हांव न्हिदपाक. म्हाका येता न्हीद सामकी ओके. सो हांव तुमकां मेळटा मातशें नेक्स्ट व्लॉगार. टील दॅट टेक केअर बाय. गूड नायट.